विश्वासी मूर्खोळ 유저 스월 모실가 두 विश्वासी मूर्खोळ देवाची विधी सोरिया वेता कुशल काय संतोष म्हाका दितल्या देवाशी विश्वास धरून हांव वेता देवाशी हांव वेता प्रितीच्यानो आमी केरीत येवकार दिता आमचे फादर रोलंड लिन फेर्नांदीस गांवान ओल्डेचो आनी तांकां कार्मोनाय सोयरी आसली आनी कावेलोसी आसली आनी ताचो पाय पुर्तुगेज उलोवन म्हणटालो सो दे कार्मोना मायज दे कावेलोसी मोरे ओरली महागडो आसा तेजो बापायचो आतां तो ना आनी ताची आवय फाटीं भायर पडली दोगांय भायर पडल्यान तो बाय घेवन आंतोनींचो व्हडलो भोक्त ताणें देवसुआ तें देवसांव वाडयलां तें ताणें इतलीं शेतां घेवन पार्किंग प्लेस केल्या व्हडले हें घालून पेंडॉल घालून दोन व्हडल्यो 2-3-4 स्क्रीन्यो घालून कित्याक थंय पळय लोक येता भरपूर लोक आनी तें बरें ऑर्गनायज केलां सारकें आनी ताका लागून तें देवसांव अदीक वाडलें तो 2000 सोन थंय आहलोलो 6 वर्सां कोपेलांव तो थंय तान इल्या दे राशोल पडलो ती इलें कॉमेस केलें तेणें सांत आंतोनी आतां आरांबोल आहा आनी आरांबोलूय इगोजेचो विगार कसो हें बायगोंत आंतोनीचें देवसांव तो वाडयत आसा देखूनच म्हाका दिसलें ताका हांगा हाडूंक कित्याक जायतो अनुभव ताका आहा बायगोंत आंतोनीचे भोगतीचो आनी असलो भोग आमचे मदें आसा देखून आमी खुशाल जाता आनी देवान ताच्या यादनिकी मुयण्यारपणांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता ताचो पाय म्युजिशियन तोय म्युजिशियन तेजे भावूय म्युजिशियन मुजगांची फामिलिटी आनी मुजगा ओदेशी प्रिस्ट बँडान तो वाजयता ते भायर आनी खंय वाजोवंक जाय तो वाजयता म्हाका दिसता सॅक्सोफोन वाजयता मरे तूं सॅक्सोफोन वाजयता आनी कुशालकायेन उगीच उलयना जबर पूण ताचें काम चड हांव खुशाल ओ फादर रोलंड लीन आमचे मदें आयज आसा आनी आमकां तो आज बायगोंत आंतोनी वयर आनी साक्रामेंता वयर अदीक करून पिडेस्तांची माकळीं कित्याक थंयसरूय जायते पिडेस्त येताले देव सुवा तांचेर तो मागणें कोत्तालो ह्यो अनुभव ताका आहा देखून मुद्दम ताका हो साक्रामेंत हांवें दवरला फादर रोलंड यू आर वेलकम थँक्यू फादर बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भाव भयणीनो आयचो विशय पिडेस्तांची माखणी आमकां गोठाय दिता पेकोवणी दिता खरें म्हणल्यार आपुरबायेचे 7 साक्रामेंत आमकां आसात आनी हे साक्रामेंत आमी समोरुमता तेन्ना खऱ्यांनीच त्रिएक देव आजीर जाता आनी त्रिएक देव आजीर जावप म्हणल्यार पेकोवणी मेळोवंकूच जाय सोयतान पयस वचूंकूच जाय मिलाग्री जावंकूच जाय मोगाच्या भाव भयणीनो आमी घोडे साक्रामेंतान देव हाजीर जाता म्हूण घोडे नको जाल्या वो सिंतीत दवरूंक ना तितलें मोल दिवंक ना मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया कित्याक देव हाजीर जाता आनी जायते पावटी आमची बेसारमाय बेपरवा जाता बोगसणें मागून सगलीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो प्राद हो म्हजो प्राद हो म्हजो बोड अपराध हे बसत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिस्बोआच्या बागेंत आतोनीक कोऱ्या बवार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसरोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. बागिवोन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदे कोण अडचणींत पडला जाल्यार ताणें प्रार्थना करचें. कोण खुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावची. तुमचे मोदे कोण भलायकेक सांपडला तर पवित्र सभेच्या वडिलांक आपोवचें. तांणी ताचे खातीर मागणें करचें आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल लावचें. हे भावार्थान केल्ले मागणे पिडेवंतांक तारण दितले आनी सोमी नव्यान ताका भलायकी दितलो. आनी तो पातकांत आसात जाल्यार ताचे पातक ताका भोगसतले. म्हणटोच एकामेकाक तुमची पातकां सांगात आनी एकामेका पासत मागात आनी तुमकां भलायकी मेळटली. प्रामाणीक मनशाच्या खतखतीत मागण्यांक खूब बोल आसा. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान करुया. गायनाचो अंक Q3, पेज 166. Asrodi
सगळीं उबी रावया. Babanino, आयज इमिसाची भेट इंतेसांव भेटयता जर्विस आनी वॅलरी फेर्नांडीस आनी कुटुंब. देवाक अर्गन दिवया बागेन ताचे मजतीन आयज पासून साबार बेसांवान तांकां फावो जाल्यान आनी ह्याय फुडें त्याच बागेन ताचे मजतीन तांच्या आवडे सपनां पुरे जावं, बरी भलायकी तांकांच्यो आनी सदांच जिवितांत खुशाल आसूं, भावार्थ वाडों. ह्या इंतेसांव पासत आयज मिसाक किरीत भाशेन मागुया. Sorvispor तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सत मानतोल्यां बराबर ह्यो कोणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सरप दोत्तली. जीव काडपाचें कितेंय पीठ बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरीं कोत्तली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें पृथ्वी मोगाच्या भाव भयणीनो, गेल्ल्या 6 म्हयन्यां भितर आमचे फॅमिलींत ट्रेजडीज जाल्यो म्हणूंक जाता. तिनांतल्यो 2 तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता वेळाक लागून. आनी पयली म्हणल्यार म्हजी आवय फादरान सांगलां, बरी ना जाली तेन्ना दोतोरागेर व्हेली. दोतोरान जायते टेस्ट दिले. सगळे टेस्ट कोत्तूच आमकां गमलें तिका लास्ट स्टेज कोलोन कॅन्सर जाला. सगळे रिपोर्ट हॉरिबल अँड टेरिबल. मोगाच्या भाव भयणीनो, शॉकिंग न्यूज. जायते दोतोरांशी गेले कितें बरें सांगतले काय म्हूण. सगळे दोतोर म्हणटात तिच्या ह्या कंडिशना प्रमाणे she can survive only for 3 to 4 months. मोगाच्या भाव भयणीनो, आवय म्हणटोच पिशे कशे धांवतात ह्या त्या दोतोराशी. दोगां दोतोरांनी सांगलें, तुजी आवय 3 ते 4 म्हयने उत्तली खरी, पूण हांव तुका सांगता
इफ शी इज लकी इनफ 6 म्हयने मेळटले. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोण म्हणूंक लागले ऑपरेशन करुया. ऑपरेशन करूंक अमकेच लाख आनी गॅरंटी 100% ना. अशें आसतना हांवें म्हज्या सिबलिंग्स भाव भयणांक सांगलें, नथींग डुईंग, वी आर गोईंग टू टेक हर स्ट्रेट टू GMC. आनी दुसरें म्हणल्यार हांव तिच्या पासत मागतलो. हांव जाणू आसलो कसो मागतलो, कितें मागतलो पळय तें. तांणी म्हजें आयकलें आनी मोगाच्या भाव भयणीनो GMCन ट्राटमेंट सुरू केलो. दोतोरांनी 6 म्हयने दिलोले. देवान आनी भाग्यवंताचे मजतीन 6 म्हयने दिले, आनीक 6 म्हयने दिले, आनीक 6 म्हयने दिले, आनीक 6 म्हयने दिले, आनीक 6 म्हयने दिले. 2.5 वर्सां दिली. बरी भलायकेन. फकत निमाणे 2 सुमानान तिची दूख मातशें सुबेज जाली आनी आखरेक शांती आवेदन लोतोली कॅन्सर हॉस्पिटलांत सोंपली. मोगाच्या भाव भयणीनो, कारण म्हणल्यार तिका 5 पावटी सोतेसांव हांवें लायलें. पयलीं म्हणटाली, बाबा सोतेसांव घेवन या रे. म्हज्या साश्टीक आरांबोलतावन वेतालो. 5 पावटी लायलें, 5-6 म्हयने मेवले. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू तिच्या लागींच आसलो, बेडा लागीं. निमाणे 2.5 म्हयने सुमार बेडार उरली. जेजू लागींच आसलो, पवित्र पुस्तक लागींच आसलें, कोंत लागींच आसलें आनी भाग्यवंत हातून आनीक ताचें मागणें. जाता मेरेन ती मागणें तेच करीत रावली. आपल्या भाशेन दुसरीं आसात तांचे पासत. आनीक सोतेसांव हांव तिका लायतालो. भावार्थ वोट तिचो. दुसरी ट्रेजेडी म्हणल्यार म्हज्या भावाचो पूत 16 वर्सांचो SSCक आसलोलो. एकदम हुशार शिकूंक, स्पोर्ट्सान चड हुशार, एथलीट, कंप्युटर स्टडीज चड हुशार. अकस्मात दुयेंत पडलो. जोर आयलो. जोर बरोच जायना म्हूण प्रायवेट हॉस्पिटलांत घातलो. डेंजर झोनाचेर पावलो. दोतोरांनी हात उबारले. आमच्या लागीं जायना, कांयच सजमना. हांवें सांगलें, स्ट्रेट अवे GMCन घेवन या. म्हज्या भाव भयणीनो GMCन हाडलें. इमिजिएटली SSB सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक नवें बिल्डींग आसा तातूंत एडमीट केलो. वेळ आनी काडाव करिनासतना. कित्याक हीज कंडिशन वॉज व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल एंड सिरियस. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां न्यूज दिलो, ही इज व्हेरी क्रिटिकल आनी हीज गॉट MODs म्हणजे मल्टिपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम. सगळे ताचे भितरले कुडीचे सांदे इन्फेक्ट जाल्यात, हायली इन्फेक्टेड. आनी अशें आसतना ताका प्रेशर, ताचो प्रेशर सारको लो जालो, डेंजरसली लो, आनीच आलोच ना. ताचो जोर एक्स्ट्रीमली हाय, लास्ट लेवलाचेर देंवच ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, फकत 12च दीस GMCन तो उरलो. एवरी टायम हांव वेतालों तेन्ना म्हजी उनी भायर सोदताली, दोळे तांबडे करून, रोडकुले करून. कित्याक डॉक्टर म्हणटात ताचो प्रेशर वयर सरोना, आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. जोर देंवना, कांयच करूंक जायना. आयसाचे बेल्ट तोंड ताका रेवडायताले, तो होपडेतालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, 10 ते 12 दीस 3 पावटी ताका हांवें सोतेसांव लावचें पडलें. लायलें भावार्थान. भाग्यवंत तातूंतचें तेल, पवित्र तेल लायलें. नोवेनाचें मागणें केलें. सायडीनूच ताचें दोल. आनी खरेंच तुका सांगता, दोतोर पिर्यानो जाप जातात.
12 दिसांनी हॉस्पिटलांतलो तो भायर डिस्चार्ज. इट वॉज अ मिरेकल. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या माय पासत ह्या 16 वर्साच्या भुरग्यां पासत आख्खो संवसार मागतालो. रिट्रीट हावजीस, प्रेयर टावर्स, प्रेयर ग्रुप्स फ्रॉम एवरी पॅरिश इन गोवा. सगले पाद्री, सगल्यो माद्री कॉवेंटांतल्यो सगल्यो मागणी करताले. आनी हांगाची सिओलची पर्यान भाव भयणांनी म्हजे इश्ट मित्रां मागणें करताले. मागण्याचो पावर, भाग्योन तातुनीची मजत आनी स्वतेसां कितली म्हूण पदवी देवाची. नाव ही इज परफेक्टली फायन. ओन्ली थिंग तो एग्जाम आन्सर करचो आसलो, करिनाका म्हूण इस्कॉलानूय सांगलें आनी आमी सांगलें नेक्स्ट इयर यू कॅन. म्हज्या भाव भयणीनो, मागण्याचो पावर आनी साक्रामेंटाचो पावर, एनॉयंटींग ऑफ द सीक. जंय साक्रामेंट आसा थंय 100% त्रेक देव हाजीर आसा. आनी जंय देव हाजीर आसा थंय मिलाग्र जावंकूच जाय, सैतान पडोन वचोंकूच जाय, मनीस बरो जावंक जाय, भावार्थ आसा थिंगा हें जावंकूच जाय. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू येतालो सोदूंक असल्यांक. म्हणटालो हांव आयला तो पिडेस्तांक, गरिबांक, बोनकोणींत आसतल्यांक, मनाचे ओतम्यांचे. आनी जेजू येतालो आनी वेता तेन्ना एनॉयंटींग दितालो, इपेकोणी दितालो. इतली पावरफूल. मेलोल्यांक जिवंत कोत्तालो. गेलो 4 दीस मेलोलो लाजार, बायसोर पदवी, मेलोलो उठलो. जेजू गेलो जायरुसागेर, तालिता कूम म्हणलें उठ, मेलोले उठले. म्हज्या भाव भयणीनो, मरण ओडटाले. नाईमच्या नगरान विधवेचो एकलोच पूत मेलो. रडत वताले. आवय रडटाली, नशिबाक रडटाली, कित्याक एकलोच पूत. फुडार कितें? तिड्डी थांबयता, हात लायता आनी म्हणटा तरणाट्या उठ. मेलोलो आसा तसोच उठलो. मरण वताले, हो उठलो. आवयच्या गोपान दिलो. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू त्या फुडें वेता, सोदूंक वेता. सासूमांयक पेद्रूचे जोरांतली उठयली. कोणाचे दोळे बंद जाल्यात, फुटल्यात, दोळे उगडले, नदर दिली. कोणाचे कान बंद जाल्यात, कान उगडले. कोणाची जीब गोठ जाल्या, सोदोड केली. कोणाचे हात गोठ जाल्या, आरेन हात सोडयले. कोणाचे पांय पांगडे जाल्यात, वांकडे जाल्यात, उबे केले. चल उठ. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू येतालो म्हणसर देंवचार पोड काडटालो. जेजूचें आसणें. आनी आमी जाणाव, जंय जेजू आसा थंय बाप आसा आनी पवित्र आत्मा आसा. दोशी करूंक जायना. ऑल दे 3 वर 1 युनायटेड पावर. आनी 3 एक देवावून आनीक पावर ना. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू वेता आसतना निमाण्या घोड्यांनी शिसांक आपयले आनी म्हणलें वचात, संवसाराक बरी खबर पुरगोट करात, शुभ वर्तमान पुरगोट करात, कोयद्यांक सुटका पुरगोट करात, पातक्यांक बोगसणें पुरगोट करात. आनी कोण सत मानीत तांकां सगल्यो मिलाग्री अणभवंक मेवतली, हें भाग मेळटलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, तोच संदेश याज्ञिकांक जेजू दिता आनी म्हणटा वचात, साक्रामेंत दियात. आनी ह्या साक्रामेंतांतल्यान आमी आजीर जातले. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो पेकोवणी मेळटली, बुजवण मेळटली, गोठाय मेळटली. आनी आयज पयले वाचपान आमी आयकलां जाकोबाचे, तो म्हणटा तुमचे मदें कोणूय पिडेस्त आसत, कश्टवता, पवित्र सभेच्या याज्ञिकांक मुन्यारांक आपोवचे, सोम्याच्या नांवान ते ताका मागूं, मागणी करूं. आनी हे भावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्ताक बऱ्याक पडटलें. परतून भलायकी मेळटली. आनी ताणें पातकां केल्यान जाल्यार तीय बोगसतली. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या फुडें आयज शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां. तोच जेजू कितें म्हणटा, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. आनी तुमी परगट्टा आसतना जो कोण सतमानीत ताका पेकोवणी मेळटली, नवें जिवीत मेळटलें. आनी तुमकांय हांव सांगतां, तुमी म्हजेर सतमानीत जाल्यार
तुमी कितें करूंक पावतले तें मोगाच्या भाव भयणीनो हें तें सोतमान तोल्यां बरोबर तुमचे भितर ह्यो खुणां आसतल्यो तुमी देंवचार काडटले भाग्योन तातूंत कितें केलें देंवचार काडले सगळें बरोवन मेळना बहुत थोड्यो वस्तू आनी आतां पर्यान 14वी मिलाग्र कर म्हणटा 14वी म्हणजे हजारांनी क्रोरांनी मिलाग्र जाल्यो ती 14वी जायत आसा मोगाच्या भाव भयणीनो भाग्योन आंतोनीन देंवचार काडले त्या उपरांत 8व्यो भासो उलयतली भाग्योन आंतोनीन कितें केलें प्रवचन करूंक गेलो तेन्ना जायत्यांनी बेपरवा केली गेलो दर्याशी प्रवचन करूंक लागलो नुस्त्याची भास नुस्तेंच जाणा पूण भाग्योत आंतोनीची भास ताका सजमली व्हडली उरपोंज नुस्त्याची ताचो सेर्मो आयकोंक 8व्यो भासो उलयतली नुस्तें पुर्यान आयकूंक फुडें सरले म्हज्या भाव भयणीनो भाग्योत आंतोनीन त्या फुडें कितें केलें जेजू म्हणटा सोरोप दोत्तली वयर तेंगशेचेर नदर मारुया हेच इगोजेचेर कोरदांवांक सोरोप बांदलेलो आसा भाग्योन तातूंत सोरोप दवरून दाखयले मोगाच्या भाव भयणीनो त्या उपरांत जीव काडपाचें कितेंय पीत बी आनी खायत बी तांकां वायट जावचें ना भाग्योन तातूंत नसाय कोत्तल्या मनशान जेजूकूय कोरी ते जेजू बरो कोत्तालो देखून नसाय कोत्ताले भाग्योन तातूंत बरें कोत्तालो तेन्ना जायत्यांक नसाय जातली सैतानाचे सोयंबाचे मनीस ते आपयलो ताका जेवण वाडलें वीक घालून ताणें मागणें केलें बेसांव घातलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी जेवण तो जेवलो तांचे उजीर सगळे अजाप जाले इतलें खर पॉयजन घातलोले ह्या मनशाक लागूना कोण जायत हो मनीस जेजून सांगलें तुमी म्हजेर विस्वास दवरतात वीक देखून पियेल्यार तें तुमकां लागचें ना म्हज्या भाव भयणीनो पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी कोत्तली भाग्योन तातूंत कितले जाणांक बरें केलें आनी आतां तो करीत आसा मिलाग्री तुमी पळयतात आनी आयकतात मोगाच्या भाव भयणीनो एनॉयंटींग ऑफ द सीक पिडेस्तांची मागणी आदी म्हणटालेत पिडेस्तांची मागणी लावप म्हणल्यार भियेताले पूण आतां भिवपाची गरज ना तुमी आतां आयकलां त्या प्रमाणे ह्या साक्रामेंतान तो त्रिएक देव हाजीर जाता भिवची गरज आनी खंयची पिडेक भियेतलो सैतानाक भियेतलो कोणाक भिवंक गरज ना म्हजो त्रिएक देव हाजीर जाता तोच पेकोवणी दितलो नव्यान जिवंत कोत्तलो आनी जिवीत दितलो म्हज्या आवय सवें घडलें म्हज्या बाच्या नेविया सवें घडलें आनी आमच्या सवें घडोवंक जाता फकत बावटाची गरज ह्या साक्रामेंताचेर बावट दवरुया आपोवया गरज पडटा तेन्ना यादनिकाक आपोवचो जायते फावटी दोतोर म्हणटात शी मे नॉट सर्वायव फॉर टू लाँग पूण ह्या साक्रामेंता उपरांत तुमी जाणात जातली कितली जाण कितलो काळ जिवी उरली पेकोणीचो साक्रामेंत तो आनीक हो साक्रामेंत घेता तेन्ना घेतोल्याक बळ मेळटा गोठाय मेळटा तो सोसूंक आनी जाणा जावन हे कोश्ट म्हज्या जेजूच्या कोश्टांक हांव मेळयता म्हूण प्रदीच्या भाव भयणीनो जो कोण हे कोश्टांक हे नदरेन फुडें कुदता ताका पेकोणी मेळटा ताचो बावाट वाडटा आनी देवूय ताका राखता आनी सांबाळटा म्हज्या भाव भयणीनो भाग्योत आंतोनीचे मजतीन हें देणें समजिकायेचें आनीक भावार्थाचें फावो जावं अशें जावं आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी थोडीशी आमची मागणी आनी गोरजेवंतांची भाग्योत आंतोनीक फुडें घालून देवा लागीं मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांचे मागणेच्या संस्कारा वरवीं
आमी आत्म्याची तशेंच कुडीची पेकोवणी अनुभवता। हे सत आपले पोरजेच्या मनांत रिगोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया। आमा समेस्तांनी मिसा बेटेन जेजूचे मांस आनी रगत शेवता तितलेय पावटी आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक पेकोवणी मेवता। ही खात्री घेवन चलूंक आमकां बापाचें बळ मागुया। तुझ्या भुरग्यांची मागया ह्या त्रेजेनान जर्वीस आनी वेलरी फेर्नांडीस आनी आपले इतेसांव भेटयला। देवान तांचेर बागीवोत आतोनीचे मजतीन आपलो आशिर्वाद घालून सदांच बरे भलायकेन तांकां सांबाळूंक बापाचो आदार तांकां मागुया। बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी बोदयाल बापा ह्या बागेन ताच्या देण्या पासून तुका दिनवासता आनी ताका फुडें घालून ही जी मागणी आमी घेवन आयल्यात आनी आतां केल्यात ती तुका मानो आमकां ती फावो कर। त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया। C39 पेज 45। म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। सर्वेस्परा तुजी मोहिमा ओळखून बागेवंत आतोनीक भेटयलोल्या दिसा भोक्तीन आमी हो योद्न समर्पिता। दोयीन तो तूं मानून घे आनी जशें तुज्या भक्तांनी आपल्या जिविताचें तुका बलिदान करून ओंपलें तशेंच आमी आमच्या जिविताचें मोगान तुका बलिदान करूंक ह्या योजना वरवीं आमकां कृपा दी। हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं। सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं। आमचीं काळजां उबारुया। सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया।
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेधारा आनी सासनांच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवंत आतोनीच्या मानांक हें बलिदान समोरूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची देसभरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक पुराय बावार्थाचो गूट गायन करून करूया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितोमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर फ्रांसिस्को आमच्या बागेवंत बापाक ताच्या ओतम्यांची काकूत कर बागेवंत सांगाताक किरीत ताका जागो फावो कर लिओ आमच्या बागेवंत बापाक फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापाक सगल्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिथिमोगान वाडोय पुनर्जीवनपणांचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोल पडयूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकमेकाक माय मोगान शांती दिवया. इस्ती देवाची शेळी पिडेवंतांक भलायकी दितली, मेलोल्यांक जिवंत कोत्तली, देंवचार काडटली. ताचे पदवेचेर पातयेवन बावरतान हे वेळार ताका काळजांत शिवंक फुडें सोदतलीं खऱ्यांनीच आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया. D23 पेज 60.
प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, तुका फावो तो मान आमी दिवच्याक तुवेंच घडलोली ही सपून भोक्तीची रीत आमच्या किरकोळ हातांनी तुवें घातल्याय आनी तुज्या भुरग्यांच्या पवित्र जेवणान ह्या दिसा आमकां वांटो दिवन आमची काळजान दादोशी केल्याय. ह्या तुज्या मोगाचें देणें आमचे जिणेंत निर्फळ जावंक निर्मू नाका. बोगोर सगले सोक्तेन ताचो उपयोग करून तुज्या भोगता आंतोनी बाराबोर सर्गींच्या सुखाक आमी पावोशें कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. उपकार करून बसात. पयली सुवातेर आमी फादर रोलन लीन फेर्नांदीस हाका आमी केरीत भाशेन दिन वाचता. हांगा आयलो आनी मिसाची भेट भेटयली आनी बरे भाशेन सुळसुळीत उतरांनी आनी विंचलोल्या उतरांनी देवाचें उतर आमकां पोरगोटलें आनी बायगोन तांतूनीचें जिवीत तांतून घालें. ते पासत आमी ताका दिन वाचता आनी देवान ताच्या मुयणी अर्पणांचेर आरांबोलचे फिरगोजेन तो विगार. हांव खुशाल कित्याक आरांबोलचो लोक हांगा जायत येता. आरांबोलचोच न्हय, मांद्रेंचो, मोरजींचो, कोरगांवचो सगलो लोक हांगा येता. तांकां आमी ताचे पासत करीत दिन वाचता. देवान तुका जाय त्या देण्यांनी बरो म्हूण मागता. ह्या मुंगडाराचें तुमकां कळीत कोता कित्याक 24 जुन्यांचे बायगोन जुआंव बावतिस्ताची परब. त्या दिसाक भायल्यान आमचे इगोजेच्या सामकाराक व्हडली संस्कृतीक कार्यावळ जाता. जायतो लोक येता. ते मनान धरून सांजेचे 4:30 वरांचे मीस हांवें काडलां आनी तुमकां पयलींच सांगता कित्याक हेरांकूय तुमी सांगचें. त्या दिसाक सांजेचे 4:30 वरांचे मीस बायगोंत आंतोनीक भेटयलेले दिसाक आसचें ना. पूण जी पद्दत आमी 3 जाणांक दवरल्या ती आसतली. पयले मीस 5:30 जातले, दुसरे मीस 6:45 इंग्लीश भाशेन, तिसरे मीस 8 आनी चवथें 9:30. 4 मिसां आसतलीं तुमकां जे भाशेन आमी आतां कोत्ता. पूण सांजेचे मीस आसचें ना देखून हांवें एक सुबेज केला 5:30 मीस घाला. तुमी उगडास दवरचो. पोत्तून आमी सांगतले तुमकां, पूण आदीं फुडें सांगून दवरता. 3 जाणांच्या मिसाचो वेळ जाणां तुमी 5:30, 6:45, 8, 9:30 आनी सांजे 4:30. कोणाक मिसां दिवपाची, मिसाची तेसां दिवपाची तर खुशी आहा वो डोनेशन दिवपाक इगोर्जेक आमी ऑफीस उक्तें आहा. सोवेनेरूय उक्तो आसतलो. तुमकां कितेंय तरी धर्मीक वस्तू जाय त्यो तुमच्यान घेवूं येता. तुमी इगोजेंतली भायर सरता आसतना सायडीच्या दारान फुडल्यान हें दार न्हय हांगा उमावंक घेतलो. हांगा बायगोंत आंतोनीची इमाज आमी मोदें दवरता. जे भशेन तुमी कुमिन्यावंक येतात एक बांक मोदेंच येनाहात. एक बांक कोण उमावंक घेवंक सोदतात थोडी उमावंक घेवंक सोदिनात. तुमी मागीर वचूं येता ते वाटेन वचूं येता. पूण सारकें ते दारान हांगा हांव कोंफरार भावां कडेन उलयलां. तूंय बायसोचे सुवातेर तांच्यान अशें भायर सरूं येता. ह्या दारांतल्यान भायर सरूं येता. कित्याक आमी कोण भितर सोदता तांकां आमी तारायतले हांव थंयसर. सो हे वाटेन भायर सरूं येता. पूण हे वाटेन सारकी सरळ त्या दारांतल्यान भितर सरप ना. कित्याक तुंय कॉरिडोरांत 3 कॉरिडोरांत लोक भरलेलो आहा. तो तुंय इमाजीचो उमावंक घेतलो आनी ते वाटेन वेतलो. हांगासर आहात सिस्टरी आहात थिंगा आनी हे वाटेन तांकां ती इमाजीचो उमाव. हांगा न्हय फाटल्यान कोण उमाव घेवचो ना ते इमाजी. हे भाशेन सगली मांडावळ बरी केल्या आनी इतले दीस जाले. आज 9वो दीस बरे भाशेन चल्ल्या ही आमची मांडावळ. पार्किंग 2 व्हिलर्स फुडल्यान चावी व्हरात पूण लॉक करिनाहात. कसलीय तरी इमर्जन्सी जाल्या आमकां बऱ्याक पडटा. कित्याक एक वर्साक स्टेकेजीचेर कोण पडलो मागीर ताची स्कुटराची गरज पडली आनी कोण घेवन वचोंक. ते भाशेन कितेंय तरी इमर्जन्सी जाल्या आमच्यान काडूं येतात त्यो स्कुटरो. ते भाशेन ते तुका पार्क कोत्तात ते बरे भाशेन कोत्तात. तेच भाशेन हांगा फाटल्यान पार्किंग आहा तें न्हू तुमी चिंतात तुमचें चिंतात. आख्ख्या पोरजेचें चिंतिनात. एकलो आपलें चिंतलें जाल्यार तांकां कन्फ्युजन जातलें. 150 गाडयो जायना ते भाशेन आमी केल्यात आनी आतां तो पार्किंग लॉट व्हडलो केला. कालूच केला वाडयला.
कित्याक चड कारां आहात आनी ते आमचे कॉन्फ्रांत भाव सारके लायनीन घालतात आनी मोदेक 2-3 एक्झीट दवरतात. कितेंय जालें हांगासून गोळ येवन पडलो तुमचें कार तुवें आहा टाट करून भायर सरून जाता तें ब्लॉक जातलें सगलें. ते पासत ती सुवात उगती पळय कॉन्फ्रारिया दवरतात ते सुवातेन तुमी पाक करचे. ते आनी कोणाक दाखयता म्हळ्यार पाक करतात आनी काडिनात. कितें जालें कितें जालें न्हय तूं सगलें दिसरा आयतारा दीस बरीच गडबड जाल्यो. ते ओपन स्पेस दवरल्यो भायर काडूंक तातूंत पाक केलें आनी शापोदा मागीर आमी जाणट्यांक घेवन येयल्या. जाणटीं हे वाटेन ते वाटेन न्हय जाणटीं हे वाटेन दवरात आनी पार्किंगाक वसात. तुमचीं जाणटीं इतलीं लोकोत मरत येतात. कितल्याक काडून जाय तिका व्हीलचेर आहा टाट करून गेलीं. तुमच्या मनांत हांव न्हू कितें आहा तें पावंड्यांचेर चडूंक सोदतात. ना आमी सदांच पावंड्यांचेर चडटाले ते दीस गेले. आतां तुकडे जायना आनी तूं पडली जाल्यार पातीगाराचो गुन्यांव. पातीगारान सारकें गव्हर्मेंट रूल आहा जाणट्यांक रेलिंग घालूंक जाय आनी रॅम्प करूंक जाय. हांगा केलां तें रॅम्प तें जाणट्यांक आमी सदांच चडटाले ते भाशेन. ही सुबेरबाई रॅम्प घातला रॅम्पांतल्यान चडात थिंगा मागीर रेलिंग सोय आहा. तुमच्यो शापदां करिनाकात. ही इतले बरे भाशेन चल्लां मदें मदें कुफू जावंक कोतात हिकाप्स जातात मागीर तांकां. आनी ते कॉन्फ्रार 4:30 येतात. 4:30 येवन सगळीं मांडावळ बंदाबस्त करतात. लायटी पेटोवंक जाय फॅन पेटोवंक जाय आनी कितें ते वेतल्या बेगिनेन तांकां कोण कांय दिना. उमेदीन करतात आपलेंच घर जाल्ल्या भाशेन. तांची मागीर उमेद निवता मागीर. देखून हांव केन्नाय पार्किंगाक पळोवंक वेता थिंगा मुद्दम पळोवंक वेता. खंयचेय खंय कडेन पार्क करनात. आतां मातशें वाडयला स्पेस आनी ते प्रमाणे पार्किंग बरें जाल्यार तुमकां बरे भशेन वांटो घेवंक मेळटा. इंडिविज्युअलिस्टीक जावचें न्हय एकमुळ्या कास्ताचें जावचें न्हय. सगळें पळोवचें. आमी पळयता तेन्ना आख्खें पळयता हांव एकल्याची गरज पळयना हांव. कित्याक इतलो ती बरें जालां एकलो मनीस येता सुबेरबायेन मारलेलो सगळें पाड घालता. तशें जावचें न्हय. आनी चड करून शिवोलेचो लोक भायलो लोक काय बरे भशेन आयकता. भायल्या लोकांची कन्फ्यूज जावना. आमच्या शिवोलेचे आख्ख्या शिवोली दुसरे फिरगोचो लोक येतात ते कन्फ्यूज जावंक कोत्तात. मागीर बोडसान घालतात सगल्यांक. आमी आमचें न्हू सगळें चलता तशें करचें न्हय. बरे भशेन तें करचें. हांव सांगत आहां तुमकां हे भशेन तुमी बरे भशेन आमकां सहकार दिवं. जुनाचे 13 शुक्रारा दीस बैकुंठ आंतोनीची तारखेची परब. त्या दिसाक 4:30 मीस जाल्या उपरांत मोठो केट आसतली आख्ख्या सिओल्यांतूच आमचे फिरगोजेन. आनी पातकूर तुमकां वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटलो. खंयतान खंय पावतात कितल्यांक पावतात ती मॅसेज फॉलो करात. 14 सोनवार बैकुंठ आंतोनीच्या त्रेजनांचो ओरार सारको होकोच सांजे 4:30 मीस जाल्या उपरांत 6 आहा वेस्पराचे मीस. आनी हांव म्हणटा वेस्पराक येयात. वेस्पराक मागीर कोण फकत कॉन्फ्रात आसतात ते मीस तुमी येवपाचें तें. आनी त्या दिसाक 7 मीस इंग्लेजीन आसचें ना. 15 जुनाचे बैकुंठ आंतोनीची दोबाचीक परब. मिसांचो वेळ येपरी सकाळीं 5:30 7 वाजता इंग्लेजींतल्यान 8:30 वाजता आनी दोबाचीक मीस 10 वाजता. सांजे मीस आसचें ना. बैकुंठ आंतोनीच्या परबे सुमार एक तियात्र आसतलो जाचें नांव संवसारांत आसतना बरोयणार आनी डायरेक्टर प्रिन्स जेकब. तो जातलो आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडान सांजे 7:15. कित्याक तांकां थोड्यांक एक्टरांक आनी खंय वचूंक जाय. सो ताणें म्हाका सांगलां तुजो लोक येवं वो ना येवं आमी वेळार सुरू करतल्यो. तिकेटी मागीर 10 तारखेर तावन आज 10 तारीख दिसता 10 तारखेर तावन भायल्यान तुमकां विक्रेक मेळटल्यो. इगोर्जेन तुमी येता आसतना तुमचें न्हेसोण मोर्यादेची जावची. कितलेच बोर्ड हांवें घातल्यात कातोल दोतोनीची पुस्तकां वयले मोर्याद गरजेची. तुमी पाटीक आयिल्ल्या भशेन येतात. मोटवीन ड्रेसां योर कंटूर्स कॅन बी सीन टायट आउटफीट तें मिसाक घालपाचें तें पाटींक घालपाचें वो काजारांक घालपाचें. मिसाक किरीत ड्रेस मिसाक कितें हांगासर पयलो आयलो तेन्ना कितें दादले टिशर्टां घालून येताले प्रिंटेड टिशर्ट्स. आतां घालिनात ते होमीस आनी मोचे घालून येतात. पायल बाणू घालून येताले. दादले सुदरल्यात बायलो पास जाल्यात. तुमकां शो करूंक न्हय तें
शो करून आपलें ड्रेस दाखोवपा तें फॅशन पॅरेड आनी हूंय कर. ही फॅशन पॅरेड करपाची सुवात न्हय, तुमचें कूड दाखोवपाची सुवात न्हय. आनी आमचे कॉन्फ्रेरिया मेंबर तुमकां सांगतात तेन्ना आयकोनात. हांव कॅथलीक, तूं कॅथलीक, बट दीस इज नॉट अ वे अ कॅथलीक शूड ड्रेस फॉर वर्शीप. हें नकोत तुमी. एक पार्ट वय म्हणटात, दुसरो पार्ट नेगार वेतात. यू आर वेर ए कॅथलीक, यू शूड बी मॉडरेटली ड्रेस, रिस्पेक्टींग युअर ओन बॉडी. आतां जाणटी लागून ती जाल्यार तांकां 50 आनी 5 वर्सां स्वीट 16 कशीं येतात न्हेसोन, स्वीट 16 मोठवें घालून. आनी मागीर कुमिनांव घेवन सोदतात जिबेचेर. वचोनात दोनी वस्तू. टायट जिन्स घालून येतात, वेव घालतात. सोबन आनी हांव वेव घालूंक दिना हांगासर वाचप वाचप करूंक. कोण वेव घालता तांकां हांव एलावूच करना. तुमची देवस्थान घरा दवरात, हांगा न्हय. हांगा आमी एक समुदाय कसो वांटो घेता, बरे भाशेन बरें न्हेसून येता. फेस्ताचें ड्रेस घालूंक जाय मिसाक, न्हय उगटें ड्रेस. हें हांव सांगता कित्याक ह्या दिसांनी कोण कोण येतात आनी ती नाका जाल्लें ड्रेस घालून येतात. तो बरे भाशेन तुमी मिसांत वांटो घेवचो. कालच्या दिसा प्रमाणे तुमकां देणें दिता. आनी तुमचें उदारपणूय पळयता, दोनूय पळयता, भावार्थूय पळयता, तुमचें उदारपणूय पळयता. ते प्रमाणे तो तुमकां दान दिता. तुमचेर हांव सदांच मागतां, कालच्या दिसाक मागूंक लागता हांव. फाल्यां कोण आमची भावार्थी येतलीं तांचेर आशिर्वाद घाल, तांची मागणी आयक, तांकां बरी भलायकी दी, तांकां संस्कार दी. हें मोदांच म्हजें मागणें आदल्या दिसाक हांगा येवन कोत्ता हांव, इगोर्जेंत वयर रावन कोत्ता तुमचे पासत. आनी मागीर मीस म्हणटा आसतना सगळे वेळार हांव तुमचे पासत मागतां. आमचे फादरूय मागतात कित्याक हें स्पेशल मिसां. आनी तुमकां सांगलां ही इगोर्ज उत्सवीक इगोर्ज. हांगा जेजूची इमाज आहा ती उगडास करूंक. खंयचीय 10 इगोर्जां मदें हे भाशेन खंय कोणेंय करूंक ना उगडास करूंक. हें वरोस हे त्रेजेन दुपेट करपा दिता. हे इगोर्जेन कोण पळय भितर सोदता आनी मागणें करता ताका देव स्पेशल ग्रेसीस दिता. ते भायर सांतांतूनय दिता. सो यू आर गेटींग डबल ग्रेसीस. आनी ते पासत आमकां कुशलकायेचो उत्सव कित्याक बिस्पान ही गरज आमची विचून काडल्या देखून. सो तुमी येतात तेन्ना बरे भशेन यात, इंडुलजन्सांचो फायदो घेयात, ओत्मीक फायदो घेयात. ते भायर बायगून तांतूनची देणी घेयात. हें हांव तुमकां बरे भशेन सांगता, समजूंक तुमकां हे इगोर्जेची इम्पॉर्टन्स. आनी हे भाशेन बिस्पान म्हणलें म्हाका हांव श्रायन हांवें म्हणलें हें श्रायन करपाचें. कित्याक महाराष्ट्रासून लोक येता, कर्नाटकासून लोक येता, आख्या गोंयचो येता, खंय आनी खंयसून येता. आनी तो म्हणटा आपूण पळयता. पयलें तुका उत्सवीक वरोस भेटोवंक दिता आनी मागीर हांव पळयतलों हें श्रायन करूंक. चड लोक येता देखून. आनी चड लोक येलो म्हणटूच तें श्रायन करूंक जाय. ते पासत तो म्युजियम हांव कोत्ता ताका लागून. ही सगळी पार्किंग लॉट कोत्ता. इफ इट इज अ श्रायन, thousands of people will come because it will be a special place dedicated to Saint Anthony and he will bless us. हे मनान दवरून हे सगळी म्हज्यो येवजण्यो खंय पावतल्यो त्यो नका पूण आमी कोत्ता. ते भाशेन तुमी बरे भशेन वांटो घेवचो आनी ही इंडुलजन्सां आनी कुरपा बायगोन आंतोनीचे मजतीन तुमकां मेळूं म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूक मागणे. भागिवंत आंतोन, तुझ्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दिता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बूर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटोवंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भागिवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें हुस्कें आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ओचोऱ्याच्या भागिवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना बुडोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमनासतना विनोती कर. आमेन. आमी शेवटांत गायन करुया. U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.